प्रॉब्लेम म्हणजे कितें दिसाक 20 फावटी तरी लायट वयता आनी आमचे फ्रिजीन पळय कितें आमी हाडून दवरता त्यो आमची फ्रिजीले सगळें पिड्यार जाता आमकां एसी आसना आमकां न्हीद ना आमी हाटाची मनशां आनी जरी तर लायट ना जाल्यार आमी उपाशी पडटा वचून हॉटेलांनी जेवणां जेवचें पडटा तें आमच्या आरोग्याक पासून वायट आमच्या टायमार पासून केन्ना इतले पावटी लायट वचून नासली कोणाकूय जर 20 पावटी लायट वयता सो वॉट वॉज दिस मॅन विथ द विजन डुईंग ऑल दीस टायम आनी आतां ओडीपी हाडटा ओडीपी हाडल्या उपरांत आनीक बिल्डिंगां येतली हिंचो पावर हाडटलो कालांगूट कांदोलीम even Arpora, those people are not come now. They will be joining later when we have a bigger agitation. If they don't rectify this within the next 15 days. जेई सांगता उपाय काडपाचे खंय यत्न चल्ल्यात. आग्नेल म्हणटा प्रश्न बेगीन सुटलो ना जाल्यार रस्त्यार देवतलो. No, we are warning you. We are warning the minister also that within 15 days, if this is not rectified, we are going to come on the street and take law in our own hands. We have already put forward letters to executive engineer complaining about this regarding the issues. All the projects are in pipeline. We have proposed a Vella Kanka line from Nagwa to Kandolim and also a double circuit line from Pororim to Sainaw substation. Till then, these issues will be there for this season. Prudent खातीर श्याम सुंदर फट्टे.